गोयचो साहेब फ्रांसीस झेवियराच्या फेस्ताची 9 दिसांची नोवेना आयतारा सावन सुरू जाली। आयतारा सकाळी 6 वरांचेर पयलें मीस जालें। 2 डिसेंबर मेरेन दर दिसा 9 फावट मीस जातलें, जाल्यार फेस्ता दिसा फांतोडेर 4 वरांचेर मिसाक सुरवात जातली आनी 12 फावटी मीस जातलें। प्रुडंट दर दिसा सकाळी 8:15 जावपी मीस लायव्ह दाखयतले आनी फेस्ता दिसा सकाळी 10:30 मीस लायव्ह दाखयतले। बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमकां तर जेजू सांगता सुभां जिवीत जाय जाल्यार तुज्या जिवितांत जेजू भाशेन कोस सोस, जेजू भाशेन दुसऱ्याक बोगसोणें दी आनी बोगसोणें घे। तूं तर जेजू भाशेन राजा जावंक सोदता जाल्यार तुज्या जिवितांत त्याग कर, सॅक्रिफायस कर। तूं तर जेजू भाशेन राजा जावंक सोदता जाल्यार ऑथॉर करिनासतना, ग्रेस गरीब पळयनासतना एक सारको भाव भयणीचो आनी देवाचो मोग कर। तेन्नाच तुका सुभां जिवीत मेळटलें आनी तुजी नदर भावार्थाची लांब आनी रूच जावंक पावतली। मिसाचो वेळ असो सकाळी 6, 7:15, 8:15, 9:30 आनी 10:30, दनपारां 3:45 सांजे 5:15 आनी 6:15। दर दिसा 8:15 जावपी मीस प्रुडंटाचेर तुमकां लायव्ह पळोवंक मेळटले। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। कर्नाटकात म्हादयवेले प्रकल्पा आड दिवचल आनी सत्तरींतल्या सगळ्यो पंचायती आनी जिल्लो पंचायतींनी थाराव घेवचो असो उलो म्हादय वाचोवपा खातीर साखर जाल्ल्या बसकेंत फुडाऱ्यांनी मारलो। सध्या हो वाद म्हादय उदका लवादा मुखार आसा। प्रकल्पाचेर बंदी आसूनय कर्नाटक प्रकल्प तडीक लावंक पेटला। हे थाराव राष्ट्रपती आनी प्रधानमंत्र्याक धाडपाचें थारलां। कर्नाटकान काम बंद केलें ना जाल्यार ताचो परिणाम हांगासरल्या कर्नाटकी लोकांक भोगचो पडटलो अशी शिटकावणी फुडाऱ्यांनी दिल्या। सत्तरी आणि युद्धले तालुक्यात विशेष करून कारण डायरेक्टली अफेक्टेड जर 2 तालुके आम्ही असतात। ओके, ह्या दोन्ही तालुक्यातल्यान आम्ही प्रत्येक पंचायतीच्या मिटिंगेचो एक ठराव पास करचो। गोवा राज्याच्या पर्यावरणाला, जंगल संपदेला, प्राणी मात्राला आणि एकंदर अर्थव्यवस्थेला बाधा आणणारा असल्याने आम्ही कळसा बंडुरा प्रकल्पाला विरोध करण्याचा ठराव संमत करत आहोत। हो ठराव जो असा हो प्रत्येक पंचायतीच्या परत जिल्हा पंचायतीक आम्ही रिक्वेस्ट करतले की या ठरावाची प्रती हो ठराव त्यांच्या मिटिंगेत त्यांच्यानी घेवचो। 3 आणि 2 5 मतदारसंघ तसे 5 मतदारसंघात आम्ही कोऑर्डिनेट करून ह्या ठरावाची प्रती एकीकडे हाडून ते आम्ही राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान तसेच एन्व्हायरमेंट मिनिस्टर सेंटर यांच्यापर्यंत पावूया। खरें म्हणजे गोवा सरकारान ट्रायब्युनलाची मागणी करून एकंदर हो जो प्रश्न आसा त्याचो गुंतो वाडयलेलो आसा। गोंयकारांक आवाहन करता की हे जे कर्नाटकी कोण गोंयांत आसा, जर कर्नाटक सरकार आमच्या म्हादयचो जर गोळो आवळपाचो प्रयत्न करता जाल्यार आमकां गोंयकारांक आतां ह्या कर्नाटकी लोकांचो गोळो आवळपाचो वेळ येयलो आसा। पुर्तुगेज नागरिकत्व घेतिल्ल्या सगळ्याच लोकांची नावां मतदार वळेरेंतल्यान काडून उडोवंक जाय अशें मत मोगो पक्षाचो अध्यक्ष सहकार मंत्री दीपक ढवळीकारान उक्तायलां। वास्को दाबोळे मतदारसंघात जाल्ल्या मोगो पक्षाच्या अधिवेशना उपरांत मिडियाकडे उलयतना ढवळीकारान हें मत उक्तायलें। पोर्तुगीज नागरिकत्व घेतिल्ल्या सुमार 6,000 लोकांचीच नावां वेंचणूक आयोगान काडून उडयल्यात। उरिल्ल्यांची उडोवची अशें ढवळीकार म्हणटा। पोर्तुगेज नागरिकत्व घेतिल्ल्या सगळ्याच लोकांची नावां मतदार वळेरींतल्यान काडून उडोवंक जाय
अशें मत मगो पक्षाचो अध्यक्ष सहकार मंत्री दीपक ढवळीकारान उक्तायलां. वास्को वाडे वाठारांत जाल्ल्या मगो पक्षाच्या अधिवेशनात उलयतना ढवळीकारान हें मत उक्तायलें. जे पोर्तुगीज सिटीजनशीप म्हणून घेवन किंवा पोर्तुगीज पासपोर्ट घेवन गोंयांत रावता ते खऱ्या डिलीट जावपाक जाय. त्यांचे लिस्ट सारकें मागोवप जाय. आज 6,000 डिलीट जाले आनी आज पेपरार आयला 33,000 तशें आसा म्हणून. जी नांवां पोर्तुगीज सिटीजनशीप म्हणून आसा ती सगळी होम मिनिस्ट्रीन पोर्तुगीज ॲप्लायन मागोवंक जाय आनी ती धाडूंक जाय आनी ती डिलीट जावपाक जाय. गोंयांतल्या 40 मतदारसंघांनी मगो पक्ष घटमूट करपाचें पक्षान थारायलां. त्या खातीर दाबोळे मतदारसंघात पक्षाचें अधिवेशन जालें. ह्या वेळार नवी कमिटी वेंचून काडली. दीपक ढवळीकारान अधिवेशनाचें उक्तावण केलें. दाबोळेंत मगोक बरें भवितव्य आसा अशें सुदीन ढवळीकारान सांगलें. आमी प्रत्येक शेनवाराक किंवा आयतारा समज तो शेनवार जालो ना फुडले शेनवार येतले पूण एक शेनवार म्हयन्याचो हांव आनी ऑल्टरनेट लघु मामलेदार म्हणजे 2 म्हयन्यांनी किंवा आमी दोगूय बरोबर येतले अशें आमी करत रावतले. कारण हो जो मतदारसंघ आसा तो मगोचो प्रभावीत मतदारसंघ आसा जाका मुखार आमच्या सगळ्या लोकांक एकठांय जर केले जाल्यार आमच्या उमेदवाराकूय भवितव्य आसा आमकांय भवितव्य आसा. वास्कोच्यान प्रुडंटा खातीर दिशांत परब. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.